विमान कंपन्यांनी आपले ऑपरेशन दाबोळे विमानतळावयल्यान बंद करून मोपा विमानतळाचेर व्हेले। ताका लागून दाबोळे विमानतळ बंद जातलो हे निश्चित आनी हाचो परिणाम दक्षिण गोंयच्या पर्यटनाचेर जातलो असो भंय बाणावलेचो आमदार वेन्झी विएगस हांणी उक्तायला। भाजपा सरकारा खातीर लोकांक त्रास जायत आसा देखून येवपी लोकसभा वेंचणुकेंत उत्तर आनी दक्षिण गोंयच्या लोकांनी एकठांय येवन ह्या भ्रष्ट भाजपा सरकाराक घरा धाडपाक जाय असो उलोय वेन्झीन ह्या वेळार मारलो। हांवें जेन्ना सीएमा काउंटर केलो की हाऊ यू आर गोइंग टू एन्श्योर दॅट दी मॅनेजमेंट ऑफ दीज फ्लायट्स दॅट इज कटार एअरवेज फॉर एक्झाम्पल इंडिगो आहा हाऊ दे आर गोइंग टू सस्टेन टू मॅनेजमेंट कॉस्ट टू ऑपरेशनल कॉस्ट म्हणजे दोन कोणी स्टाफ दवरपा जाय तेका मोपाय दवरपा जाय दाबोलीन दवरपा जाय कितकोन दवरतले तुमी जरी तरी तांकां लुक्रेटीव ऑफर दिनाय की दाबोलीन सस्टेन करपाक जाल्यार दे वील हे मागे म्हणप कितें दाबोलीन बंद पडपाना म्हणजे स्टेट गव्हर्मेंट बंद करपाना पूण स्टेट गव्हर्मेंट इज कीपिंग मोपा एट अ व्हेरी रिजनेबल प्राइस सो वाय वील द ऑपरेशन कॉस्ट बी बेड बाय द ऑपरेटर्स ऑपरेशन कॉस्ट वाडटलो न्हू तांकां कितें ऑपरेटराक वॉट इज द मेन कन्सर्न ही हॅज टू मेक शुअर दॅट ट्रान्सपोर्टेशन ऑफ पर्सनल इज डन सेफली Now, if he has to transport personals from X to Dabolin and X to Mopa, why he has to bear the operational cost? Starting with Qatar Airways, this is going to continue. And the chief minister is unable to ensure that Dabolin will not stop. This is a big failure of this government. Dabolin is going to stop and it is going to be because of this BJP government. The entire North Goa and South Goa has to come together and change this government to ensure that these both airports will sustain together. ना जाल्यार हेच सरकारा बरा जरी तरी आमी रावले आनी ह्या सरकारा पतून निवडून हाडले आनी ह्या सरकाराक जर तरी MP जर तर आमी निवडून हाडले जाल्यार म्हाका दिसता हे आमी फोंडा पडत रावतले आनी हेंगे आश्वासनां दीत रावतले हेंगे दोनी इंजीन जाम जाल्ले एक इंजीन तो धांवत आसता आनी तेगेले बेरिंग आतां जाम जाल्ले हे प्रॉब्लम जाल्ले आनी दे हॅव टू चेंज हे आख्खें ओवरऑल जावपा जाय आज गोंयांत आनी ओवरऑल जावन म्हाका दिसता आख्खो सिस्टम चेंज जावपाची गरज आसा आनी पीपल ऑफ गोवा मस्ट कम आउट एंड वोट सगळ्यांनी आज वोट मारपाचो खुंयची कम्युनिटी जावं कित्याक सगळे कम्युनिटी वयतले दाबोलीं वयताय सगळी कम्युनिटी आज दोन एअरपोर्ट उजा करपाक सोदताय सो म्हाका दिसता पीपल आर गोइंग टू गेट इफेक्टेड इट इज नॉट ओनली अबाउट द एअरपोर्ट इट इज अबाउट एवरीथिंग इन एवरी कॉन्स्टिट्युएन्सी प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सी लोकांक त्रास जायताय लोकांक उदका लागून त्रास जाय सगळ्या त्रास जायताय सो आज दीस इज द इश्यू टुरिजम इज ऑलरेडी इफेक्टेड फ्रॉम द टाइम मोपा हॅज कम टुरिजम इज ऑलरेडी इफेक्टेड there is no South Goa tourist coming. I am coming from a very rich coastal belt. 23-24% of the coastline belongs to me. I am responsible for this coastline as the MLA of Danavlim constituency. आज तू चोयल जाल्यार हांव काल सांजे हांव बाणाले आल्लो बाणाल बिचार आल्लो and yesterday was a weekend, was a Friday weekend and tables were empty on all the restaurants. तू शेकां जर काल गेल्लो tables were just hardly 40% full आल्ले आनी आज कितें this is the month of March. Or peak season as per the so every year if you see the tourist season is decreasing.